नमस्कार इश्टानो. कारापूर सरवण पंचायत एरियान जो हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधाचो प्रोजेक्ट येता त्याचो आयज 31वो दीस प्रोटेस्टाचो. ती सगळी बायलां, जाणटी बायलां, जाणटे दादले त्या गांवचे थंय शांतादुर्गा देवीच्या देवळाच्या आंगणान बसला, भायरूच तंबू मांडून बसला. 31वो दीस आयज ती परत पंचायतीन घेतलेली. पंचायत खाली, सरपंच ना, डेप्युटी सरपंच ना, सेक्रेटरी ना, कोण ना. ती येयली, बोवाळ मारले थंयसर, येयली आनी परत तंबून बसली. पूण हो सद्याक असो कारबार कित्याक जाला आनी कसो जाला तो प्रत्येकान विचार करपा सारकी गोश्ट आहा. आनी तितली जडूय ना हें कित्याक घडटा अशें तें आमी मातशें तुमकां हेजी पार्श्वभुमी सांगता, बॅकग्रावंड सांगता. आनी आयज पंचायत खाली कित्याक आहलेली तेजो अंदाज तुमकां मागीर सोंपेपणीन लावपाक मेळटलो. सो इश्टानो पळोवन घेवचें. ही ती फर्स्ट प्रोविजनल NOC एरिक्टर इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड हांकां इश्यू जाल्लेली. आतां इश्टानो हांगासर सकयल पळोवचें. एज पर हीज एप्लिकेशन अंडर इनवर्ड नंबर 71 ऑफ विलेज पंचायत रजिस्टर डेटेड 22/4/2024 म्हटल्यार 22 एप्रील 2024 एप्लिकेशन पंचायतीन इनवर्ड जालें. मिटींग केन्ना घेतली तेजे कुशीकूच पळया. इन इट्स मिटींग हेल्ड ऑन डेटेड 23/4/2024 23 एप्रील 2024 मिटिंगेन ते एप्लिकेशन कन्सिडरेशनाक घेतले आनी NOC इश्यू केन्ना जाली 23 एप्रील 2024 म्हटल्यार आदल्या दिसा एप्लिकेशन इन जालें आनी दुसऱ्या दिसा तेका NOC इश्यू जाली. मिटींग घेवन इतली फास्ट ही पंचायत काम करता. सो आतां आमकां ह्या पंचायतीचो एफिशियन्सी कळलेली आहा आनी खाशें करून कोण ऑफिस बेरर्स ते पळोवया इश्टानो पळोवन घेवची. ती पर्टिक्युलर NOC इश्यू केल्लेली सेक्रेटरी बाब महादेव नाईक आनी सरपंच तेन्नाची तन्वी सावंत. सो हो बाब सेक्रेटरी बाब महादेव नाईक आनी ही आदली सरपंच बाय तन्वी सावंत. चड भाश्य नाका. हिणीच ती आमचेर बिचोले पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन केल्लेली ती की हांवें लोकांक भोडकोन खंय तेंच्या घरा कडेन येल्लेले म्हणून आनी तिका कितें अपशब्द बीन म्हटले अशी कंप्लेन हेच मनशेन आमचेर केल्लेली म्हणून आमी जास्त भाश्य करिना हेंचेर. मॅटर सब जुडायस आसा. फुडें या. फास्ट फॉवर्ड 2 वर्सां 19 एप्रील 2026 ग्रामसभा जाली. ह्या ग्रामसभेक अर्दो गांव पावलो थंयसर आनी एका मतान एका जुटान युनॅनिमसली म्हणटा पळय इंग्लिशेन तशें ठराव घेतलो की तो प्रोजेक्ट हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधाचो जो प्रोजेक्ट आहा तो स्टे करचो म्हणून. तेका शो कॉज नोटीस कम स्टॉप ऑर्डर इश्यू करची म्हणून असो ठराव घेतलो. आनी ती इश्यू करपाक कितें कारणां आहा ती लिस्ट डावन करून दिली पंचायतीक रेडीमेड गांवच्या लोकांनी. ह्यो केन्ना जाल्लेली ग्रामसभा 19 एप्रील 2026. तेज्या उपरांत फुडल्या आठवड्यान तेज्या सबसिक्वंट आठवड्यान 25 एप्रील 2026 तेंची फोर्थनायटली मिटींग जाली सगळ्या पंचाची आनी त्या पंचायतीन ग्रामसभेक जो रेजोल्युशन घेतलेलो तो कन्फर्म जालो. आनी तेच दिसा ते गांवचे लोक पंचायती भायर गेले. थंय बोवाळ बीन जालो थंयसर मातसो आनी सरपंचान पुलीस प्रोटेक्शनान येवन थंय आश्वासन दिलें, स्टेटमेंट दिलें, कन्फर्मेशन दिलें की आपूण बेरेस्तार पर्यंत सबसिक्वंट बेरेस्तार पर्यंत तांकां शो कॉज कम स्टॉप नोटीस इश्यू करता म्हणून. हें आश्वासन कोणी दिल्लेलें त्या टायमाची सरपंच बाय दिव्या नाईक. इश्टानो पळोवन घेवची. ही दिव्या नाईक. सो आफ्टर दॅट हिणी आपले उतर पाळ्ळे आनी अशी स्टॉप नोटीस इश्यू केली. आतां इश्टानो स्टॉप नोटीस पळया कशी इश्यू जाल्लेली आहा ती. 28 एप्रील 2026 19 एप्रील 2026 ग्रामसभा जाता. 25 एप्रिलाक फोर्थनायटली मिटींग जाता आनी 28 एप्रिलाक स्टॉप नोटीस इश्यू जाता. ती बीन अशी वाचून पळोवया इश्टानो. एरिक्टर इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड 28/4/2026 सब्जेक्ट स्टॉप नोटीस
Sir, with reference to the subject cited above, this is to inform you that the Gram Sabha members have resolved and requested in the Gram Sabha meeting held on 19/4/2026 while resolution number 6/1 to issue stop notice to ongoing project in survey number 148/0 and 176/1 of village Karapur, Bicholim, Goa. Therefore, by this notice, you are hereby directed to stop all the construction activities immediately carried out in survey number 148/0 and 176/1 of village Karapur, Bicholim, Goa. सरपंच नाव घालूंक ना पूण बाय दिवया नायक. आतां इश्टानो, ह्या स्टॉप नोटिसाचो गांवच्या लोकांक किंवा जो ठराव घेतला ग्रामसभेक आनी तेज्या उपरांत सबसिक्वंटली फोर्थनायटली मिटिंगांक कन्फर्म जाल्लो आसा, तो तर मेन्शनूच ना हितून. हेका कसलोच फायदो ना, वयल्यान लुकसाण जाल्लेलें, डेट्रिमेंटल. ही ऑर्डर जी इश्यू जाला, दीस इज नॉन स्पीकिंग ऑर्डर. ग्रामसभेक रेजोल्युशन घेताना रिजनिंग्स दिल्लेले, ते रिजनिंग्स खंयच मेन्शन ना हितून. टू एन एक्सटेंट सेक्रेटरीची सायन सुद्दां ना. आतां प्रश्न हो पडटा की सेक्रेटरीन आपूण सायन मारचो ना, आपूण ड्राफ्टूय करचो ना म्हणून नॉन कॉपरेटीव मुवमेंट केले पंचायतीन. आनी सिन्स सरपंचान उतर दिल्लेल्या लोकांक म्हणून घरा कडल्यान गांवठी कितें टायप करून हाडलें आनी स्टॉप नोटीस म्हणून इश्यू केली. एक्झॅक्टली कितें घडलें तें आतां सरपंच बाय दिवया नायकान एक्चुअली आमकां सांगपाक जाय. पूण प्रॉब्लम कितें जाल्लो आसा, ती खंय कोणाक आतां गांवांत दिसना. फोन केल्यार खंय फोन घेयना, अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा. सो इन दीस सर्कमस्टेन्सीस, सिन्स दिव्या नायकान रिजायन केल्लेले आहा, शी इज नो मोर द सरपंच ऑफ सरवन कारापूर पंचायत. सो ऑटोमॅटिकली चार्ज आतां डेप्युटी सरपंचाचेर गेल्लेलो आसा आनी तिचें नांव आसा बीबी आयशा मागड. आतां प्रॉब्लम हो जाल्लो आसा की गांवच्या लोकांनी सिस्टमॅटीक एक शो कॉज कम स्टॉप वर्क ऑर्डर नोटीस ड्राफ्ट करून, जसो कायद्यान जाय पळय पंचायतीन सेक्रेटरीन जंय काम करपाक जाय ते गांवच्या लोकांनी करून तांकां शेअर केली. आतां ती जी शो कॉज नोटीस कम स्टॉप वर्क ऑर्डर आसा पळय, तो बंद जाल्लो आसा. कित्याक तेज्या फाटल्यान सगळे रिजनिंग्स लायिल्लेले आहा विथ एटॅचमेंट्स एन ऑल. ती आतां पंचायतीन फाटल्या आठवड्याच्यान थंय लोळटा आनी डेप्युटी सरपंच बेपत्ता जाल्लेली आहा. तिचे जे घरकार आसा ते पयर पंचायतीन येयले, जेन्ना गांवचे लोक थंय गेल्लेले तेंच्या घरकारान सांगलें की ती खंय धारवाड गेल्लेली आहा, तेंच्या कोणाचें लग्न आसा म्हणून, आनी ती आयतारा येवपाची आसलेली. पूण आयज मंगळार जालो, आजून पावल्लेली ना. गांवच्या लोकांनी घरा कडेन वचून चवकशी केली, शेजाऱ्या पेजाऱ्यां कडेन चवकशी केली, ती खंय आपल्या गांवान धारवाड गेला. आतां इश्टानो, आपल्या गांवान धारवाड, मागीर म्हटलें तिंचो गांव जर धारवाड जाल्यार ती पंच कशी हांगासर. ते खंयचे काय म्हणून सांगपाक लागले गांवचे, तिका खंय कोंकणी उलोवपाक कळना. ही परिस्थिती. सो हांगासरल्यान बाकीच्या लोकांक एक हांगासरल्यान मॅसेज की फुडल्या फावटी तुमी निवडटात पळय गांवान पंच बीन, तो गांवचोच निवडा. आनी कोण जर बायल मनीस लग्न जावन गांवान येयल्लेली आहा जाल्यार पळया ती गोंयचीच आसूंक जाय. आतां धारवाड कोण खंय वयतलो सोदपाक हेंकां, ती फोनूय घेयना खंय आनी तिका फोनूय लागना म्हणून सांगतात तेंच्या घरा कडली. आनी घोव पंचायतीन फावटी मारता. म्हटल्यार बायल मनीस निवडून येयली काय मागीर ती फक्त नांवांक थंयसर, बाकी सगळे कारबार कोण चलयता ते आमकां खबर आहा. पूण आतां इश्टानो, ह्या परिस्थितीन जी आदली 2 सरपंच आसा तेंचे कडेन ऑथॉरिटी उरलेली ना, डेप्युटी सरपंच बेपत्ता आनी सेक्रेटरी सगळ्यांक उतर भितर दिले आनी तोय लिवेर गेल्लो आहा. जो आदल्या दिसा एप्लिकेशन येतो कोणी दुसऱ्या दिसा मिटिंगेन घालून ताका NOC इश्यू करपी एफिशियंट सरपंच गायब, लीव घेवन. जेन्ना थंयसर गांवचे लोक 31 दीस जाले ह्या प्रोजेक्टाक लागून थंय प्रोटेस्टाक बसला, तांकां कांय पडलेलें ना. आनी हे सुशेगाद लिवेर लग्नां बिग्नां करता. धारवाड बिरवाड गेला, सेक्रेटरी खंय गेला, शिर्डी काय आनीक खंय देवाक खबर. सो ह्या परिस्थितीन इश्टानो, तुमी समजून घेवचे, विचार करचे की ह्या पंचायतीन कितें चल्लां आसतलें तें, आनी हे सेक्रेटरी सरपंच हे फाटी फाटी कित्याक रावता. विचार करा इश्टानो. देव बरें करूं.